आनंद जाता सगळ्यांक पळोवपाक की कबड्डी स्पोर्ट्स क्लब बांदोडा आणि विलेज पंचायत बांदोडा माधवराव टोलीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि सेवा संस्था हांच्या सगळ्यांच्या जोड पावलान एक ऑल इंडिया कबड्डी टुर्नामेंट आम्ही ऑर्गनायज केल्या. कबड्डी हो खेळ एक आमी देशी खेळ असो सगळ्यांक फामाद आसा. अशें म्हणटा की क्रिकेटी फाटल्यान सगळ्यांत चड जो खेळ खेळाचो प्रसार जाला तो कबड्डीचो आनी आज गोंयांतूय भरपूर बरे कबड्डी प्लेयर्स तयार जाले. ऑल इंडिया कबड्डी टुर्नामेंट आमचो 25 तारखेक 25 जानेवारी ताची सुरवात जातली. एक इन्वायटेड टुर्नामेंट जो आसलो जवळ जवळ 8 टिमी ह्यो ऑल इंडिया लेवलाच्यो आनी 8 टिमी गोवा वेगवेगळ्या भागांतले गोंयचे टिमी आसल्यो. अश्यो 16 टिमींचो हो टुर्नामेंट इन्वायटेड नॉकआउट टुर्नामेंट आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर ग्रावंडार 25 तारखेर जातलो.